केन्ना येयलो म्हाका खबर ना. तुवें सांगता हांव कोर कमिटीन आज येयलो जॉयन जालो परतून. येयलो तो सद्या जाता सगळ्या भोंवता पूण तो BJPन परतून जॉयन जालो म्हाका खबर ना. सो कितें आसता भारतीय जनता पार्टी भितर खूब लोक येता वयता आनी येता वयता तेन्ना भारतीय जनता पार्टी CM म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी स्थापना पार्सेकर सरान केल्ली. तेज्या वांगडा मनोहर पर्रीकर आसले, श्रीपाद बाब नायक आशिल्ले, मागीर आमचो राजन बाब आल्लेकर आशिल्लो, तो खडगज आसलेलो. मदींच कितें जालें खबर ना पूण मे बी ताणें मिस्टेक रियलायज करून परतून येवपाचे भावना जर प्रकट केल्या इज वेलकम. म्हाका काय प्रॉब्लम ना कित्याक एक सिनियर लिडर चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टीन केलो, ताका मिनिस्टरूय केलो. सो तेजे वयर मागीर कितें करपाचें भारतीय जनता पार्टी करपाची आशिल्ली आसतली म्हाका खबर ना. पूण मदींच खंय तरी आमचे कडेन पयस जालो. पूण भारतीय जनता पार्टी पार्सेकर सर जर परतून येता जाल्यार पार्टी डिसायड करतले, दामोबाब डिसायड करतले आनी ऑर्गनायझेशन डिसायड करतले. पूण म्हजें वैयक्तीक म्हण इज वेलकम आनी स्ट्रॉंग करपाक भारतीय जनता पार्टीक आमी बाकीच्या लोकांक घेवपा परस आमच्या लोकांक परतून सारकें हाडलेलें म्हाका दिसता आमी आनी बरें जातलें. बायलांची गरज पडची ना म्हणटा तुमी. हांव तशें म्हणू ना. हांवें म्हटलां की आमचेच लोक जर दुखलेले आसा आनी परतून येवन आमकां आनी सेको दिता जाल्यार आमकां म्हाका दिसता हो पॉझिटीव फ्रेम मायंड. आणि एक बेस्ट लास्ट क्वेश्चन कालूच सुदीन ढवळकरांनी कमेंट केला की डिफॅक्टरांक आपण 20 वर्स झगडटा की हांकां घेवपाचें ना म्हणटा तो बऱ्या कॅन्डिडेटांक दिया किंवा फॅमिलीक तेच्या मेंबरांक दिया, बायलेक दिया, भुरग्याक दिया, बट डिफॅक्टान तिकेट दिवं नाका म्हणटा ते. कसो पळयता स्टेटमेंट? सी डिफॅक्टर ऑर नॉन डिफॅक्टर हेजेर चर्चा जर करपाक गेले काबार जावचें ना. डिफॅक्टर कोण आनी डिफॅक्टराक रिजन कितें आसा हेजेर आमी विचार केलो जाल्यार डिफॅक्टरान लोकांचें बरें केलां वायट केलां हे विचार करपा पडटले. सुदीन बाब एक सिनियर कार्यकर्तो, महाराष्ट्रा गोमंतक वाडी पार्टी जो MGP आमी म्हणटा तेजो एक लिडर. आनी हितू भितर जर हांव आनी चड उलोवपा लागले जर मागीर खंयचे खंय पावतले. युती आसतना जेन्ना भारतीय जनता पार्टी आनी MGPची युती आसतना जरी कोण तरी वचून आमचे अगेन्स्ट बसप जाल्यार ताका कितें म्हणटले काय. सो हांव तें नांवां घेयना, तुका कळटलें. सो हे सगळी जेन्ना आमी म्हणटा पळय तितू भितर खुबश्यो गोश्टी आसतल्यो की हांवें जर आनी कितें उलयलें मागीर आनी कोण दुखतले. सो म्हाजें स्पश्ट म्हणपाचें हांव सुदीन बाबाक खूब रिस्पेक्ट करता आनी एक बरो नेतो म्हूण म्हणटा आनी तेजे खातीर इतलेच विचार आमी फुडें व्हरता.